मंगलोर दियसजिंत गरजेवंतांक आनी निर्गतिकांक आदार दिवचो जगपुंतलो सांत आंतोन आसरो हाची वार्षिक परब आनी शतमानोत्तर रुप्योत्सव आचरणाचे समाप्त कार्यक्रम ह्या जुनाच्या 13 तारखेर जप्पू सांत आंतोन आश्रयांत आनी मिलारांत दाबाजान चलतात. ह्या फेस्ताक तयाराय जावन त्रेदंसिना 13 दिसांचें भक्तीपण माय म्हयन्याच्या 31 तारखेतावन जुनाच्या 12 तारखे पर्यंत आश्रयांत आनी मिलारांत चलतलें. ह्या दिसांनी आश्रयांत सकाळीं 6 वरार आनी 10:30 वरार तेच मीस आनी भक्तीपण आसतलें. उपरांत जेवणाची मंडावळी आसतली. मिलारांत हर एक दिसा सांजेर 6 वरार मीस आनी सांत आंतोनीचें भक्तीपण चलता. परबे दिसा म्हणजे जुनाच्या 13 तारखेर सांत आंतोन आश्रयांत सकाळीं 6 वरार संभ्रामीक मीस आनी भक्तीपण मंगलोर दियसिसचो विगार जराल भोव मनादीक मॅक्सिम नोरोना भेटयतले. त्या दिसा 11 वरार फेस्ताचें संभ्रामीक मीस बरेली दियसिसचो धर्माध्यक्ष अदीक मनादीक दोतोर इग्नेश सोजो भेटयतले. त्याच दिसा सांजेर 6 वरार मिलारांत संभ्रामीक मीस आनी शतमानोत्तर रुप्योत्सव आचरणाचे समाप्त कार्याक मंगलोरचो धर्माध्यक्ष अदीक मनादीक दोतोर पीटर पाव सल्डाना हजर आसतले आनी मिसाचें बलिदानी भेटयतले. ह्या सर्व संभ्रामीक कार्यांक तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. व्हडा संख्यान आनी उर्बेन येया. सांत आंतोनीची मजत मागून घेया.